नमस्कार, गोमतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अर्जुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। साळगांवांत लायटीची आनी उदकाची समस्या करची सुटावी। सरपंचा सयत गांवच्या लोकांनी शुक्रारा दिवचल वीज आनी उदका स्रोत कार्यालयाचेर दिली धडक। शॉ घेवन मरण येवपाची सतरा चालूच। फोंड्याक क्रेन वीज लायनीक तेकिल्ल्यान ड्रायव्हराक मरण जाल्यार मडगांवा लायटीच्या सरयेक तेकोन झारखंडाच्या एकल्याक मरण। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस उमेदवार योग्य वेळेर करतले जाहीर। गोंयांत दोनूय सिटां काँग्रेसीचीच। गोंय काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज मणिक्कम टागोरान उक्तायलो विश्वास। दर एका विद्यार्थ्यान आपले करियर आठवेंतल्यानूच थारोवपाक जाय। जीपीएससीची तयारी आठवेंतल्यानूच जावची ते नदरेन विद्यार्थ्यां बरोबर शिक्षकांनी करचे सहकार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें आवाहन। माद्या बेण्यातल्या लोकांक 2 म्हयन्यां भितर जमनींचे डॉक्युमेंट सादर करपाची वन खात्याचो आदेश। पंचायतींनी नोटीसी अभयारण्यांत आस्पावीत जाल्ल्या रानांनी लोकांच्या वावराचेर निर्बंध। मादयची सुनावणी परतून जाली तहकूब। डिसेंबराच्या 6 तारखेर जावं येता सुनावणी, सांगता ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांग। आता खबरो विस्तारांत। लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर काँग्रेस उमेदवार योग्य वेळेर जाहीर करतले। गोंयांत दोनूय सिटां काँग्रेसीचीच येतली असो ठाम विश्वास गोंय काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज मणिक्कम टागोर हांणी उक्तायलो। पदाधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतल्या उपरांत मणिक्कम टागोर उलयलो। We are going to win both the seats, and people of India who are decided to vote out the corrupt government of Pramod Sawant, and the day the parliament election is over, the Goa government will also go. But where are the candidates, sir? Whenever right time is there, What is the right time? You also have some predictions. whenever election is announced, whenever date of poll is announced, before that we will have a. Don't you want to give a chance to voters to decide about this is the candidate? Congress, Panja is the thing. Congress, Panja is the thing which on hand symbol we vote, on our leadership, Rahul Gandhi's leadership we ask. Okay? We have a program, we will give a guarantee for people. People believes in the guarantee, they will vote, and we are very clear that like Karnataka, the way we won in Himachal, the way we are winning in Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Telangana, we will win. So you are so confident that the day we win both the seats in Goa, the government will go? So much confident? After the parliament election, you write it that after the parliament, when the BJP government in Delhi goes, Pramod Sawant government will also go, because this is a government which is bought over money and with pressure through the agencies. But this will fall like with a pack of cards, it will fall. गांव बरो करचे खातीर गांवांतले लोक, विद्यालयां, सहकारी संस्था, देवस्थान, कोमुनिदाद संस्था चालक बरे आसपाक जाय। तेन्नाच गांवचे उदरगती वांगडा गांवाचें नांव पडजळटा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां। दर एका विद्यार्थ्यान आपले करियर आठवेंतल्यानूच थारोवपाक जाय। जीपीएससीची तयारी आठवेंतल्यानूच जावची ते नदरेन विद्यार्थ्यां बरोबर शिक्षकांनी तांकां सहकार्य करचें अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। लोलयेच्या दामोदर विद्यालयाच्या 99व्या वर्धापन दीस आनी शती महोत्सवी वर्साच्या शुभारंभी कार्यावळींत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हूण उलयतालो। प्रत्येक भुरग्याचे करियर म्हाका दिसता हे सुरवात 8वी पासूनच जावपाक जाय। आमचे जाल्ले कितें, आमकां बरेचशे फावटी ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत सुद्दां भुरग्यांक जीपीएससी एग्जाम आपूण आन्सर करूं शकता, यूपीएससी सोडून दिया, हे ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याक खबर नासतालें। हय जीपीएससी आन्सर करूंक मेळटा, हांवें केल्यार जाता हे विचारतात। पण त्या खातीर आमची तयारी 8वी पासून सुरू जावपाक जाय की हय जीपीएससीची तयारी आमी पळयता की खूब व्हडल्या स्टेटींनी आमकां यूपीएससी IAS IPS जाल्ले कित्याक मेळटा, तर ते आपली तयारी ही खूब 8वी 9वी 10वी पासूनच तेंचे पेरंट्स करून घेता। आमकां हांगासर गरज आसा टिचरांनी ते करपाचें, आनी निश्चित हे टीचर ते इनिशिएटिव्स घेतले, कारण ह्या स्कुलान त्या पद्दतीचे टीचर तितके डेडिकेटीव टीचर आसा, आनी इन फ्युचर आमकां वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी हे सगळे भुरगे, मागीर ती जीपीएससी आसूनी, यूपीएससी आसूनी, बँकींग आसूनी, पोस्टल आसूनी, रेल्वे रिक्रुटमेंट आसूनी, ह्या सगळ्या भुरग्यांची तयारी
आणि आता इन फ्युचर गोंयांत तर स्टाफ सिलेक्शन हे कंपल्सरी आसा, त्या खातीर कॉम्पिटिशन हे मस्ट आसा आणि तुम्ही त्या पद्दतीन सगळ्या भुरग्यांक तयार करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता निश्चित रित्या तुम्ही ते तयार करतले हाजी हांव अपेक्षा करता. आणि आमी जेन्ना म्हणटा की गांव कसो जावपाक शकता, की तुम्ही एक जर गांव बरो जातलो आसत जाल्यार तो डिपेंड त्या ग्रामपंचायतीचेर, गांवांत आसलेल्या वेगवेगळ्या संस्थांचेर डिपेंड आसता. म्हणजे सातत्यान आमी पळयता ग्रामपंचायतीची बॉडी बरी आसची पडटा, ती सपोर्टीव आसूंक जाय. गांवांत आसलेले हायस्कूल बरें आसचें पडटा, तांच्यांनी बरें नेक्स्ट जनरेशन घडोवचें पडटा. गांवांत आसलेली कॉपरेटीव सोसायटी ती खूब बरी आसची पडटा. म्हणजे तिचे डायरेक्टर जर बरे आसत जाल्यार लोकांक सपोर्टीव आसत, ते जर थोडेशे आपल्याक जाय तशे आसत जाल्यार त्या संस्थेचे दिवाळे भायर सरता. गांवांत असलेले देवस्थान बरें जाय पडटा, म्हणजे ते सपोर्टीव जाय पडटा. गांवांत असलेली कोमुनिदाद बरी जाय पडटा, जेणे करून त्या कोमुनिदाद गांवाक आनी पंचायतीक जी गरज आसा ती सपोर्ट करपी जाय आसता. त्याच बरोबर गांवांत असलेले दूध सोसायटी, गांवांत असलेले महिला मंडळ हे सगळे जर बरे आसत जाल्यार त्या गांवचो विकास झपाट्यान जावपाक शकता निश्चित रित्या. म्हणून माझे म्हणणे आसा की ह्यो सगळ्यो संस्था जर एकत्र आयल्यो जाल्यार त्या गांवचो विकास हो खूब मोठ्या पद्दतीन जातलो. म्हादय अभयारण्यांत आस्पावीत जाल्ले 70 मालांतले 24 गांवांतल्या लोकां खातीर आतां वन खात्यान नोटीसी काडल्या. हे नोटीसे वरवीं लोकां कडल्यान जमीन मालकी हक्क सादर करपाचें आवाहन केलां. ते भायर हेर कांय निर्देशूय हे नोटीसेन दिल्या. वन खात्यान कितें नोटीस काडल्या, खंयच्या गांवांचो हातूंत समावेश, कितें निर्देश दिल्यात पळोवया. 1999 अधिसूचित जाल्ले 70 तालुक्यातले म्हादय अभयारण्याचो राना वाठार निश्चित करपा खातीर राना अधिकाऱ्यान पंचायतींक नोटीस काडल्या. 21 नोव्हेंबराक ही नोटीस काडल्या. ही नोटीस काडले सावन 2 म्हयन्यां भितर अभयारण्यात आस्पावीत जाल्ले 24 गांवच्या लोकांक तांचे जमनीचे डॉक्युमेंट सादर करपाची अट आसा. ह्या नोटीसेंत खंयचे गांव आस्पावीत आसात ते आमी आदी पळोवया. म्हादय अभयारण्यात करंजोळ, कोदाळ, ब्रह्माकरमळी, कोपड्डे, चरावणे, देरोडे, दाबे, दाबे 2, गवाणे, गोळावले, हिवरे बुद्रुक, माळोली, पाली, नानोडा, पेंड्राल, साटरे, शिरसोळे, सुरंगुली, शिंगणे, शेळपे बुद्रुक, झरमे, गुळेली, हिवरे खुर्द आणि केळावडे ह्या 24 गांवांचो आस्पाव आसा. राना खात्यान जी नोटीस काडल्या तातूंत सांगला ते अशें: म्हादय अभयारण्याचो राना वाठार निश्चित करपा खातीर राना खात्याची पंचायतींक नोटीस. मामलेदार, आरएफओ वाळपय, आरएफओ केरी, आरएफओ माळोली, तशेंच खोतोडे, सावड्डे, नगरगांव, मावशी, केरी, दोंगुल्ली, ठाणे हे स पंचायतींक नोटीस. 2 म्हयन्यां भितर घरां आनी शेतां करतात ते जमनीचे डॉक्युमेंट सादर करपाचो लोकांक आदेश. म्हादय अभयारण्यात समावेश जाल्ले गांवांनी कांय गजालीं खातीर निर्बंध. अभयारण्यात आस्पावीत जाल्ल्या गांवच्या रानांचेर वा रानांतल्या पिकावळीचेर लोकांक अधिकार आसचो ना. शेतां करपाक वा हेर उत्पन्न घेवपाक रान बेंडपाक मेळचें ना. हे रानांतलीं झाडां मारपाक मेळची नात. हे रानांनी वचपाक मेळचें ना वा गोरवांकूय सोडपाक मेळचें ना. चिरे खण, कोळशाची खण हांकां परवानगी ना. शिकार, शुटींग, नुस्तेमारी, फासके लावप, जिलेटीन घालप हे सारके प्रकारांक बंदी. जांचे कडेन तांचे जमनीचे डॉक्युमेंट वा तांचे शेतांचे काजींचे डॉक्युमेंट आसात तांणी ते 2 म्हयन्यां भितर राना खात्याक सादर करचे अशें हे नोटिशेंत निमणे कडेन राजू देसाय, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, उत्तर गोंय, वाळपय 70 हांणी नमूद केलां. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयची सुनावणी परतून एक फावट फुडें धुकल्ला. आतां हे याचिकेचेर डिसेंबराच्या 6 तारखेर सुनावणी जावं येता अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. जाल्यार केस फुडें फुडें वचत आशिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराच्या निश्क्रियतेचेर फार पिटयल्यात. गोंय सरकारान म्हादयच्या मुद्द्याचेर स्पेशल लीव पेटिशन घातला. म्हादयचे याचिकेचेर बुधवारा सुनावणी जावपाची आसली, पूण काल सुनावणी जावंक नाशिल्ल्यान आयज ती परत सुनावणेक आयिल्ली. पूण सर्वोच्च न्यायालयान हेर गंभीर विशय सुनावणे खातीर प्रलंबीत आशिल्ल्यान म्हादयची याचिका फुडल्या सप्तकात सुनावणेक येवं येता अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. कितें म्हणटा हेजी याचिका काल सुनावणे खातीर येवपाची आसली, पूण हेर SLP लिस्टिकेक लागून सुनावणी जावपाक शकली ना. आयज लेगीत म्हत्वाच्यो याचिका आशिल्ल्यान सुनावणी तहकूब. डिसेंबराच्या 6 तारखेर सुनावणी जावपाची शक्यताय. SLPचेर फकत बुधवारा आनी बिरेस्तारात सुनावणी जाता. म्हादयची सुनावणी फुडें गेल्ल्यान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात.
म्हादयचे बाबतीत सरकार खऱ्यांनीच गंभीर आसा काय कितें असो प्रस्नय विजयान उपरासला. म्हादयचे बाबतीत सरकारा कडेन कसलीच स्ट्रॅटेजी ना अशें विजयान सोशल मिडियाचेर बरयल्ल्या पोस्टात म्हटलां. म्हादयचे हियरिंगा बाबतीत आमी तुमकां एक म्हत्वाची अपडेट घेवन येयल्यात. आयज स्पेशल लीव पेटिशन जे गोवा गव्हर्मेंटान घातलेलें म्हादयच्या बाबतीत ते फुडें धुकल्लां आनी फुडली हियरिंग आतां डायरेक्ट डिसेंबराच्या 6 जावपाची आसा. सुप्रीम कोर्टान सांगलें कितें आयज जी हियरिंग आसली ती घेवपाक पावना कित्याक कोर्टा कडेन आनी बाकीचे अर्जंट मॅटर आसले आनी हेजी म्हायती आमकां एडवोकेट जनरल देविदास पांगमान दिली आनी हे अर्जंट मॅटर आसल्या कारणान हे डिसेंबर 6 घालतले. ही हियरिंग काल लिस्टेड येयल्ली सुप्रीम कोर्टान, पूण सुप्रीम कोर्टान ती परत धुकल्ली. आयज घेतली ती खरी, पूण आयज तेजी हियरिंग दितना सांगलें आमी परत आतां फायनल हियरिंग म्हणटा ती डिसेंबर 6 घेतले. आतां ही पोस्टपोन जाल्ल्याक आतां हियरिंग एडजन जाल्ल्याक विरोधकांनी परत टिका करपाक सुरवात केला सरकाराचेर आनी सरकाराचेर म्हणटा तो आतां विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचो आमदार आनी सुप्रिमो हेणी तेजेर फार पेटयला जे म्हादयच्या बाबतीत सरकार सिरियस आसा काय सुशेगाद आसा म्हणटा. सरकारा कडेन खंयचोच अल्टरनेटीव ना, खंयची स्ट्रॅटेजी ना, खंयचेच प्लॅन ना. दोळे धापून सरकार फुडें वयता म्हादयच्या विशया बाबतीत असो करीत तेंचेर आरोपाच्या फार पेटयल्यात. तेंच्यांनी म्हटलें की ते परत डिमांड केला जे हाऊस कमिटी आसात म्हादयच्या बाबतीत ते हाऊस कमिटी स्थापन करची आनी खंय तरी एक कन्सेन्सस तयार करचो आनी ह्या बाबतीत फुडें वयचें म्हणून. ह्या बाबतीचे अपडेट्स आमी तुमकां घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हेर गंभीर विशयांक लागून म्हादय विशींची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयान परत एक फावट फुडें धुकल्ल्या. देखून म्हादय विशय हो हेर विशयां सारको गंभीर न्ही काय सरकार हो विशय गंभीरतायेन घेना असो प्रश्न उपरासता. ह्याच वर्सा भितर ही सुनावणी 4 फावटी फुडें धुकल्ल्या. पळयात म्हादय विशींच्या याचिकेचो हो नियाळ. 2019 म्हादय विशीं गोंय सरकारान कर्नाटक सरकारा आड घातिल्ले स्पेशल लीव पेटिशनाक आतां 5 वर्सां जायत आयल्यात. सुनावणे खातीर फकत तारीख पे तारीख मेळटा, पूण हेर विशय गंभीर आसा म्हूण सांगून म्हादयची सुनावणी फुडें धुकलप जाता, जसो की म्हादय हो विशय गंभीरूच ना कसो. ह्या वर्सा 2023 ही सुनावणी 4 फावट फुडें धुकल्ल्या. ह्या वर्साची पयली सुनावणी 13 फेब्रुवाराक जाल्ली. ते उपरांत अर्ज दाखल करपा खातीर ही सुनावणी 7 म्हयने फुडें धुकल्ली आनी दुसरी सुनावणी 10 जुलयाक जाली. ते उपरांत लवादान दिल्ल्या निवाड्यांचेर सुनावणी घेवपा खातीर काल 29 वेळ सुनावणी घेवपाचे न्यायालयान थारायल्ले. पूण केस लिस्टिंगार हेर म्हत्वाचे मुद्दे चड आशिल्ल्यान ही सुनावणी आयज जावपाची आशिल्ली. पूण हेर मुद्दे चड म्हत्वाचे आसा अशें सांगून ही सुनावणी जावंकूच ना. येता त्या 6 डिसेंबराक सुनावणी जावं येता. SLPचेर सुनावणी फकत सप्तकाच्या बुधवार आनी बेरेस्तारा जाता. 2023 वर्सा पयली सुनावणी 11 फावट फुडें धुकल्ली. 2022 वर्सा ऑक्टोबराच्या 10 फकत एकूच फावट सुनावणी. 2021 वर्सा सुनावणी 6 फावट फुडें धुकल्ली जाल्यार 2020 वर्सा सुनावणी 3 फावट फुडें धुकल्ली. मजगती ह्या वर्सा सुनावणी 4 फावटी फुडें धुकल्ली. 13 फेब्रुवारीक ह्या वर्साची पयली सुनावणी. अर्ज दाखल करपा खातीर 10 जुलयाक दुसरी सुनावणी. लवादान दिल्ल्या निवाडेचेर डिसेंबराच्या 29 वेळ तिसरी सुनावणी. हेर गंभीर विशय आशिल्ल्यान आयची बेरेस्तारची सुनावणी परत एकदा फुडें धुकल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोंयांत शॉक लागून मरण येवपाच्यो घडणुको चालूच. बेरेस्तारा जेफिल नगर फोंड्याक क्रेन वीज लायनीक तेकिल्ल्यान ड्रायव्हराक मरण आयलें, जाल्यार मडगांवचे रेल्वे स्टेशनार रेल्वेच्या डब्यार चडटना लायटीच्या सरयेक तेकून झारखंडाच्या इसाक मालू ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. गोंयांत फाटल्या 2-3 म्हयन्यांसावन शॉक येवन मरण येवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. बिरेस्तारा फोंड्यात जोफिल नगर वाठारात क्रेनीच्या आदारान ट्रकात लाकडां भरतना अचकीत क्रेनीचो स्पर्श विजेच्या सरयेक जालो. ह्या दुर्घटनेत क्रेनीचो ड्रायव्हर मेहबूब पारकेवाले हांकां दुर्दैवी मरण आयलें. फोंड्या जोफिल नगर फोंड्या हांगा एक वायट दुर्घटना घडली. जो चर्ची कडेन कपेला कडेन जी हेजे पयलीं कॉन्ट्रॅक्टरान लाकडां मारून दवरिल्ली तेजी उचल करपा खातीर क्रेन हाडलेली आनी ती क्रेन जेन्ना उचल करताली ती लाकडां क्रेन भरताली गाडयेन तेन्ना क्रेनीचो
स्पर्श वीज वाहिन्याक जालो आनी हो मेहबूब पार्केवाले 32 एका ह्या ऑपरेटराक थंयच्या थंय मरण आयलें. जेन्ना ताका व्हरोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो तेन्ना ताका डॉक्टरान थंय मृत घोशीत केलो. आज तेजी पोस्टमॉर्टम करून तेजी बॉडी तेजे कुटुंबियाच्या हातीन दितली आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस तपास चालू आसा. मजगती आनीक एक दुर्दैवी घडणूक मडगांवां रेल्वे स्टेशनार घडली. नशेद रेल्वेच्या डब्यार चडटना लायटीच्या सरेक तेकून झारखंडच्या निर्मुद लगून ह्या तरणाट्याक पयलीं शॉक आयलो. उपरांत जीएमसीत उपचार घेतना ताका मरण आयलें. 16 नोव्हेंबराक मडगांव रेल्वे स्टेशनार एक विचित्र घटना घडली. जेन्ना वास्को वेलंकनी ट्रेन मडगांव पावली तेन्ना निर्मूद लागून हो मूळ झारखंडचो 29 वर्साच्या भुरग्यान ट्रेनीच्या टॉपार चडपाक प्रयत्न केलो. ट्रेनीच्या टॉपार तो चडलोय बी आनी थंय जे इलेक्ट्रिफिकेशनाक ज्यो वायरी आसात ताका लागून ताजो अर्दो पार्ट जळून गेल्या उपरांत थंयच्यान रोखडोच ताका जीएमसी हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो उपचारा खातीर आनी जवळ जवळ 15 दिसांनी काल ताका मरण आयलें जीएमसी उपचार घेतना दरम्यान. तो कित्याक चडलो आनी कितें हें आशिल्लें की ट्रेन काय अशी फूल नाशिल्ली की वचपाची ट्रेनीक जागा ना म्हणून तो वयर चडलो अशें बी कांय ना. कित्याक लागलो हाचो तपास पुलीस करीत आसा. मडगांवच्या गोमंतक टीव्ही खातीर गोवा शिपयार्डाच्या सीएसआर निधींतल्यान वास्कोच्या आमदार दाजी साळकारान सरकारी हायस्कुलाच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. गोंयांतली ही पयली शाळा जाचें दायज तळ राखपा खातीर पुनर्स्थापनाचें काम हातीन घेतलां. फुडल्या पिळगेक गोंया बद्दल चड म्हायती कळपाक जाय जाल्यार सगळ्या आमदारांनी दायज तळांची पुनर्स्थापना करपा खातीर पावलां उबारपाक जाय अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार सांगता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्को जे गव्हर्मेंट स्कूल आसा ते आमचे स्वतंत्रपास म्हणजे मेन सिटीन हे स्कूल आसा आनी ह्या स्कुला बरोबर आमच्या सगळ्या वास्कोकारांची खूब यादी आसा. म्हणजे येता वता आमी हें स्कूल इतली वर्सां म्हणजे हांव आतां जाली म्हाका 50 वर्सां जालीं. हांव 50 वर्सां हें स्कूल पळयता आनी म्हजे भशेन सगळ्यांनी हें स्कूल आमी पळयलां आनी इतली बरी हेरिटेज स्ट्रक्चर हें खंय तरी ह्या दिसांनी हें मोडकळीक पाविल्लें. खूब त्रास जातालो भुरग्यांक हांगा सिपेज जाताली आनी पळोवपाक गेल्यार आतां तो गुदांव जालो. म्हणजे भुरग्यांक पसून पावसान दुसरे कडेन शिफ्ट करून तांकां थंय दुसरे कडेन व्हरप अशें खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. सो आमकां दिसलें की हेरिटेज स्ट्रक्चर ही तर आमी सेव करूंकूच जाय आनी तातूंत भितर भुरग्यांकूय वेवस्थीत बरें शिकपा खातीर हें स्कूल रिनोवेट करप खूब गरजेचें आसा. कित्याक क्वॉलिटी एड्युकेशन सगळ्यांक एक इक्वल समान हातूंत मेळप हें बी तितलेंच गरजेचें आसा. सो आमी गोवा शिपयार्डाक एप्रोच जाले आनी हांव खूब हॅपी आमचो चॅरमॅन उपाध्यायजी आनी तांची पुराय टीम हांगा आसा सगळे तांणी आमकां फूल सपोर्ट दिलो आनी अरावंड 50 लाखाचें रेनोवेशन म्हणजे मोठें काम म्हणजे ते आज आपल्या CSR एक्टिविटी अंडर ते घेतात. GSL सदांच आमकां सपोर्ट करीत आयिल्ले आसा. जावं ती क्रेन जावं नाजाल्यार टावटे सायक्लोन जावं कितेंय जावं खंयचें आमी कितेंय मागलें तांचे कडल्यान जाल्यार रोखडेंच ते आमकां पुराय करता. आनी हें मोठें काम म्हणजे एड्युकेशन हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट काम आनी तें भुरग्यांक मेळप तितलेंच गरजेचें आशिल्लें. आनी आज म्हाका खूब खोस भोगता की हांवें तांचे कडेन उतर घालें आनी आज हें व्हडलें काम जाता. भुरग्यांक म्हाका दिसता हें पूर्ण जातकूच एक तर भायल्यान लूक हाचो चेंज जातलोच आनी आमी तोच मेनटेन करून आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आमचे बरोबर आसा आनी तो हांवें पयलीं तातूंतलें काम केल्लें आसा. सो तोच लूक मेनटेन करून तेच हें करून बरी सुविधा स्टुडंटां खातीर दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या कर्तव्या दृश्टीन आज आमी तें पांयबऱ्यांनी केलें. आयज 1 डिसेंबर संवसारीक एड्स दीस. ह्या दिसा निमतान पेडण्यां उच्च माध्यमीक विद्यालयाची खासा रॅली जाली. अंदू वर्सा लेट कम्युनिटीज लीड अशी संकल्पना आसा. This is a rally to create awareness among people on the occasion of World AIDS Day. So the students and the teachers of Government High Secondary School Pednem are here in the Pednem locality to create the same awareness among people so that people get educated and we try to stop AIDS as per the statement which is given by the World Health Organization to cure AIDS or to stop AIDS by 2030. Thank you. Yes, thank you.
दर्यादेग वाठारांनी बोटक्या सुण्यांची संख्या वाडिल्ल्यान सुणे पर्यटकांचेर हल्ले करतात अश्यो कागाळी जावपाक लागल्या. फाटीं दर्याचेर न्हाताना एका ल्हान पिरायेच्या भुरग्याचेर बोटक्या कुत्र्यांनी हल्लो केल्लो. ह्या वाडट्या बोटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडचें अशी मागणी नुस्तेमार पेले फर्नांडीस हाणें केला. चोय रे पात्रांव, ही मरे सुणी वाडत वयताय आनी ही सुण्या सोप म्हळ्यार थोड्या लायक जाता, थोड्या लायक जायना. पूण आतां कितें जालो आनी 3 दीस आदीं मरे धाकटें भुरगें आसतो तेका 9-10 वर्सांचें, गेल्या त्या वर्सा एक 3-4 वर्सां सुण्या एटॅक केल्लें सुण्यांनी. आनी हे 9 वर्सां सुणे हे भुरगो उदो न्हांवन वयर येतालो, मामा पापा बारा धांवतालो. तेदो सुणेन तेका एटॅक करूंक लागली. मागीर आमी झूम करून धांवन सुण्याचेर मात मारली आनी सुणी मागीर धांवली. ही चड करून बीच डॉग सुण्या धाकट्या भुरग्यांक एटॅक कोताय. सो आमगे गव्हर्मेंटान तेंचे कितें ऑप्शन काडपा जाय, ती सुण्या कितें करपाक. आनी ही हे पाटी शेकाय बी लेट जाल्या न्ही, ती केन्ना शेकां हाडल्या ती वचोन ओलो तें जेवण बिवण जेयताली. पूण आतां ती शेकां जेवणूय मेळना तेका, कित्याक शेक आतां दुखूंक स्टार्ट जाल्ली नाय. सो हांव गव्हर्मेंटाक मागोता इधर तेंका तें ऑपरेशन करपा आहा तेसो करपाचें, नाजाल्यार ही सूण कलेक्ट करून खूंय जाल्यार एक जाग्याचेर तेंका 2 पुशपाचें. कोयर वेवस्थापन खात्यान कांयच काम चलिल्लें ना. मंत्रीपद जाय म्हूण घेतला. कळंगूटचो भाजपा आमदार मायकल लोबोचे मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर उतरांचे फार. आदलो मंत्री काब्रालाची मात तोखणाय. सरकारातली धुसफूस परत एकदा उक्तडार. कळंगूटचो भाजपा आमदार मायकलाचे मंत्री बाबुशाचेर फारार फार. जाय म्हणून बाबूश खाते घेवन बसला. मात कोयर वेवस्थापन खात्याचे कांयच काम चलिल्लें ना. गोंयान कोयर उलो प्रकल्प आसात, मात कोयर थंय सोडून सगळ्याक अशी परिस्थिती. फाटली 2 वर्सां खात्याची एक लेगीत बसका जाल्ली ना म्हणून मायकलाची टिका. जे आमी एक प्लॅन केल्लो की बरो प्लांट हिंगा गोंयांत जावचो, जो आमी हिंगासून कर्नाटका धाडटा ड्राय वेस्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जे बेल आमी तयार करतात, प्लास्टीक जावं, शूज जावं, बॅगां जावं, कसलोय वेस्ट आसा जो बिसायड्स बायोमेडिकल वेस्ट, बिसायड्स बॅटरीज एंड अदर थिंग, ई वेस्ट, ते सायडीक धरून बाकीचो वेस्ट सगळो आमी कर्नाटका धाडटा टू put it in the cement factory kiln. एक बरो प्लांट गोंयांत जावंक जाय आसलो. आमी पोवन बीन येयल्ले, तोय फुडें वचना, कांय फुडें वचना. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री सारकी जाम पडलेली आसा. मिनिस्टर इंट्रस्ट दाखयना अजून मिटिंगूच जावंक ना, तेच सांगलें तुका. 2 वर्सां जालीं तुमी वचोन पळया, मिटिंगूच जावंक ना. म्हणजे घेवंक जाय म्हणून घेतल्या मिनिस्ट्री आनी कितें करता म्हणून तेंकांच खबर ना. बाबुशाचेर टिका करपी मायकलान मात काब्रालाची तोंड भरून तुस्त केल्या. कुरचोरे प्लांट is still not getting inaugurated. I am feeling very, very sad. I know a lot of pressure comes. Nilesh Kabral is also visionary leader. थिंगासरलो आमदार, बरो मनीस तो. तेणे आपल्या आंगार घेतले की आपण बांदतलो म्हणून प्लांट. तेजेरूय प्रेशर आहा. वेरियस कॉर्पोरेटर्स, पंचायत की बाबा तू दुसरो वेस्ट घेयनाका म्हणून. ही इज ऑल्सो अंडर प्रेशर. बट इज अ जेन्युइन पर्सन. ही डीड इट. कोण म्हणचो ना आपल्या वाठारान बांद म्हणून. आमी जे भाशेन म्हटलें कलंगुटान बांदा तुमी गार्बेज प्लांट, तसो दुसरो कोण म्हणचो ना. म्हणटकीर आनी कोणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन घाल, आमचो वेस्ट आमी थिंगा धाडटा. सगळे जाण भियेता. पूण म्हाका दिसता सरकारान पावल मारपाची गरज आसा की सावथाचो वेस्ट सावथान, आमचो वेस्ट वेट वेस्ट हिंगासर. मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्ल्या काब्रालाची मायकलान तुस्त केल्या आनी मंत्रीपदाचेर आशिल्ल्या बाबुशाक उजरावन काडला. मात मायकल आतांच बाबुशाचेर टिका कित्याक करपाक लागला? काय हीच बाबुशाक मोरया करपाचे दिकेन नांदी काय कितें? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्रा सिटीजन्स फोरमान 22 डिसेंबराक ऑल गोवा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आनी कॅरोल गायन सर्तीचें आयोजन केलां. फेस्टिवल ऑफ स्टार्स ही सर्त 2 गटांत आसतली. दोनूय सर्तींक ट्रॉफी सयत रोख इनामां दवरल्यात. चडांत चड सर्तकांनी ह्या दोनूय सर्तींत वांटो घेवचो अशें आवाहन कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोन केलां. And competition of stars and the cultural program in the evening, that is all Goa carol singing, to bring in the Christmas, the festive season.
It's on 22nd of December. The presentation of stars starts in the morning at 10 o'clock. हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, स्पेशली यूथ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज. हिंगासर आमकां रिलीजन लागना, सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे जाण, सगळे रिलीजनाचे लोक, सीख जे कोण गोंयान रावता तेणी आपली स्टारां करची, ओर्रा गांवान हाडची आनी ती प्रेजेंटेशनाक घालची. तितून वेगवेगळे प्रायजीसूय आहा आनी प्रत्येक स्टाराक आमी एक कॉन्सोलेशन प्रायज दिता. वी आर ट्रायंग टू प्रमोट आवर कल्चर, जे आमी आकाश कंदील फाटल्या दिसांनी पळयल्या. वेगवेगळे आख्खे गोंयचे लोक आकाश कंदील पोर्रान घेवन येयल्ले. सेम वे वी वॉन्ट एवरीबडी टू मेक द स्टार्स and bring them in this beautiful village Parra and put it on the display from morning 10 o'clock till 12 o'clock at night, till the competition is over, till the cultural program is over. Let the people from all over Goa, let the people from all over the world who are in Goa at that particular time come for this festival of stars. See how traditionally we do the stars, naturally we do the stars. जी आमची परंपरा असली आदीसून स्टार आणि आकाश कंदील करपाची, ती घरा लागीं पारंपारीक हितूनसून स्पेशली नॅचरल वे करून हाडून लोकांक दाखोवप, प्रेजेंटेशन करप आनी आमची लोकांची फेस्टीव मुवमेंट जो आहा, जो चालू जाता आमचो क्रिसमसाचो सण, तो आनीक मोठ्या दबाज्यान फुडें व्हरप. म्हाका दिसता जे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आमी हिंगासून घडोवन हाडटात. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग